आजच्या देवाच्या उतरांतल्यान 3 वस्तू आमकां लागू जाता. पयलें म्हणजे आमी देवाचो मोग करून ताचे सुवेत पेल्याचो करूंक जाय. पयले वाचपान हें आमकां दाखयलां. ताणें आमकां कितें दाखयलां आपल्या जिवितान, तो ग्रेस आसलेलो दुर्बळ जालो. कित्या पासत आमी दुर्बळ ती ताचे दुर्बळकायेक लागून ग्रेस जावच्याक ताणें सगळेंच दिलें. आनी हे पुरी आमकां दुर्बळांक ताणें ग्रेस केली, देवाची भुरगीं आमकां केली. आनी हाका लागून आमचो स्वभाव जेजूचो जावन आसा. ताका लागून आमच्यान दुस्मानाचो मोग करूंक जाता, नाजाल्यार जायना. म्हणटच हें आमकां ताणें सांगलां. ताचे सोबे आमी बापाक एकवटान परिपूर्ण जावंक शकता. हांवें अशें आयकल्लें, एकलो दादलो खूब बरेपण दुसऱ्यांक करीत आसलो. एक दीस तो म्हाका मेळ्ळो. हांवें म्हणलें, लोक तुजें खूब वा वा कोत्ता म्हणटा तुवें खूब दिलां. हांवें फादर, हांव बिलकूल नको कोणाक हांवें कितें केलां पळय तें. कित्याक देवान आमकां कितें सांगलां, तुजो उजवो हात कितें कोत्ता तो दावो हात ताका कळोंक फावना. हे भाशेन हांव उदारपणी दितां आनी देव म्हाका आनिकूय दीत रावता. तें म्हज्यान आनिकूय दिवंक जाता. आनी हांव जितलो दितां तितलो म्हाका आनंद मेळटा. ती म्हाका देव बरें करूं म्हणटा म्हणून न्हय, ना. कित्याक देवान म्हाका दिलां, हें हांव कित्याक सुखर करूं. हांव आतां मेलो जाल्यार तें म्हजेच कडेन उरतलें, दुसऱ्यांक दिलें तरी ती खुशाल आसतली न्हय. हे भाशेन तो म्हाका सांगूंक लागलो. आनी म्हणलें, खरेपणी देवान तुका कृपा दिल्या. आयची वाचप आमकां तेंच सांगता, देवान आमकां कृपा दिल्या आपले सारकी आमी उदीक आनी उदीक जिवंक. आनी सदांच आमी क्रिस्तांव तर क्रिस्ता भाशेन जसो ताणेन आमचो मोग केला ते भाशेन आमी दुसऱ्यांचो मोग करूंक जाय. हें आमकां ताणेन कळीत केलेलें आसा. तर आमी न्हय, तो आमचे सोबे हो मोग कोत्ता हें दाखोवल जाता. आनी हाका लागून आमकां भितरल्यान सुटका स्वतंत्र मेळटा. आनी आमी ताका लागून खुशाल आसा. कित्याक देवान आमकां खुशालपणी ह्या संवसारांत हाडल्या. जशे भाशेन सगलो निसर्ग आसा तितलोय देवाक वाखाणीत आसा. सुर्या तांचेर पडटा, पावस पडटा, तो जाणो कशे भाशेन ताका राखूंक जाय, सांबाळूंक जाय पळय तें. त्या तांचे कीन आमचो तो अदीक परामोस करता. ह्या विस्वासान आमी ताचेर बोरवांसो दवरया आनी ताचो मोग जो आमचे सोबे आसा, जेजू आमचे सोबे आसा, ताका अदीक आनी अदीक एकवटोन ताचे सारकें जावंक ह्या मिसान आतां मागया. सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटेन दवरया. एकूच मिनट. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजू इतलो आमचे सरशी लागीं आसा की आमचो आत्मो ताच्या आत्म्यान एकवटोन आमचें तो जिवीत ताच्या मोगान बदता. आनी आमी ताचो मोग सगळ्यांक सुस्कारांतल्यान दिवंक जाय. न्हय आमच्या आपल्यापणाचो मोग, पूण ताचो मोग. जेजू ही देणें तुवें आमकां फाव केलाय. ताका लागून आतां हे भेटवणेंत आमचें जिवीत तुका सगळेंच भेटयता. तूंच तें बदलून तुजे सारकें आमकां अदीक कर. आमेन.